सायडीचे आहा ते कन्स्ट्रक्शन जावपाचें आहा बरी गजाल की डी मार्ट येवपाचो आहा सगळे पूण जेन्ना तेजें कन्स्ट्रक्शन ते चालू केलें हांवें आयकलें की तुमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बी ताका इश्यू केला पूण जेन्ना स्टार्ट केलें तेन्ना आमी कितें चिंतलेलें की कन्स्ट्रक्शन जातलें पूण खबर नासलें की सकयल ते पार्किंग करतले आनी एज पर लॉ फकत 1 मीटर खणपाक शकताले आनी आमी पयलें की ऑलमोस्ट 15 मीटर सकयल गेलो आसलो तेन्ना आमी तुमकां 5 मे म्हयन्यात तुमकां रिक्वेस्ट केल्ली की तुमी स्टॉप करा कित्याक ती हिल कटींग चालू आहा आनी हिल कटिंगान कितें जाता आमची 8 स्टोरी बिल्डींग आहा आनी जेन्ना तुमी ते कन्स्ट्रक्शन डिगींग व्हडले हे करून डिगींग चालू आसले तेन्ना कितें जाल्लें की तेजो इफेक्ट जो आहा 8 स्टोरी बिल्डींगाचेर आमच्या पडटा तेका लागून आमी रिक्वेस्ट केलें की तुमी तेका तेन्ना स्टॉप करपाचें पूण अजून पर्यंत ते स्टॉप जावंक ना तेच्या उपरांत कितें जालां इतलेंच न्हू की ते बॅरिकेड्स घालपाचे आसता जेन्ना खंयचेंच कन्स्ट्रक्शन चालू आसता तेन्ना बॅरिकेड्स घालपाचे आसता ते बॅरिकेड्सच घालूंक ना आनी तशेंच तेंच्यांनी काम चालू केलें आतां ऑलमोस्ट 4 म्हयने जाले मे म्हयन्यात दिले ते ऑलमोस्ट 3.5 मंथ आनी तेजेर कांय जाल्यार तुमी एक्शन घेवंक ना एट द सेम टायम आतां कितें जालां ह्या दिसांनी की रातच्या 10 सुमार 10 ते सकाळी 5-6 जायसर काम चालू आसता नायट हांव विचारूंक सोदता की कोणें तांकां लायसन्स दिला नायट हे करता एज पर द हायकोर्ट ऑर्डर 10 PM to 6 AM खंयचेंच कन्स्ट्रक्शन काम चालू आसूंक जायना हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी हेजेर एक्शन घेवपाचें तुमी पुलिसांक पळोवपाचें आनी हेजेर एक्शन घेवपाचें आनी तें काम स्टॉप जावपाक जाय आनी एक सांगता तुमकां कन्स्ट्रक्शन जो लायसन्स तुमी दिला तो रिवोक करपाचो तुमी आमगे बोर्ड नंबर 4 रमकांत आसतना कांयच घरांनी टायल्स घालपाचे थोडे घरांत घातल्या थोडे घरांत घालूं ना तांची कंप्लेन आसा पंच मुद्री येवना सोड दुसरें आमचो तो लास्ट ग्रामसभेक सांगलें जो शॉर्टकट आमचो रोड हायवे 5 आसलो तो रोड हायवे सगळे गेला लास्ट ग्रामसभेक सांगलें आतां जवळ जवळ 6 म्हयने जाले आतां कांय जावं ना तेजेर डिव्हलपमेंटाचेर उलयता न्हू आमी ताका लागून तो रोड मातसो शॉर्टकट वयता पळय तो मातसो एक घेवपाचो दुसरें तुकाय खबर आहा आमी मातसो रोड पुसपाचो क्या दुसरो आमचो तो व्हाळो बंद केलो पळय अर्द बांदलो अर्द फुल्ला आमी इलेक्शना भोंवदार पळय तुगेल्या तेन्ना तूं दाखयलो पळय तो हाफ पेमेंट तुमचो आसूं उरलो तो मातसो एक घेवपाचो आनी आतां आमची चवथ देखली आमची गांवांत जी पळय झाडां पडल्या हांव पळय तुका फाल्यां बरो व्हरता 5 सेकंड बरो व्हरता त्या चवथ देखली लायट पेंट ना आमगेली गांवांत कित्याक पंच आमगेली ना ती सोडून आमकां दोतोना ना तें सांगपाक जाय आतां लायटी पेटना आमगेली गांवांत तुमी फाटीं लायटी हाडल्यो आमची कांय व्हडा एक पासून डिपार्टमेंट समजून घ्या बाबा आतां चवथ देखली कशी गांवांत कळ्ळें तुका ना म्हाका कितें करता एक्चुअली पळय आमी दोगांय मेंबरां पाडटले ताका पाडटले तसो तरी पूण तुका एमर्जन्सी जाय आमी खंय करता लायटीचा म्हणजे हालना म्हणटा न्ही म्हाका हें उरना चवथ देखली तुका खबर आसा गणपती चवथ देखली ती झाडां मातशी क्लियर करपाची जाल्यार ओके आनी तो लायट मातशी घालून घेवपाची टायम 2 मिनिटां वोटिंग रायट्स आमकां दिला कित्याक लागून दिला वोट करपाचे आमदार निवडून हाडपाचे मेंबर निवडून हाडपाचे काम करता आसतना एनओसीला एक्सचेंज ऑफ वाडा आनी घातला सांग सर आता एकदा आमच्या साईडचे आम्ही सगळे मेंबर हार्ड वर्क करून गावात डेव्हलपमेंट आसा तेजेर हांव उलयता सर डेव्हलपमेंट जावपाक दिलाय बाकीच्या वाडीर एक पीक घेवन बसना बाकी डेव्हलपमेंट जाय आमकां एपीएससी एपीएससी जावपाक जाय रिस्पॉन्सिबल तुमी आसा सर यू आर द चेअरपर्सन यू आर द रिस्पॉन्सिबल ओके नोटीस थोडे डॉक्युमेंट पण तांकां ऑलरेडी धाडलेला आमी इमारत आम्ही त्यांना जमीन दिना डेव्हलपर पण दिल्या ओके आम्ही ऑलरेडी त्यांना नोटीस केला इन्स्पेक्शन केलेला ओके ते सगळे आम्ही पंचायती बॉडी रेझोल्युशन सुद्धा घेतलेले ओके रिटर्न कंप्लेंट तुमचे तुम्ही सांगितलं आमच्या लेटर झाले आम्ही डेटेड 9/6/2023 रिटर्न कंप्लेंट ऑफ ॲडव्होकेट ऑफ दी सोसायटी डेटेड 10/5/2023 रिकॉर्ड नंबर 779 डेटेड 10/5/2023 Panchayat to this Panchayat office based on discussion and consideration of the members voted today, a person of the said company indicated that construction license which is been referred to there is one issued to Miss Primera Developers India LLP under 21/22/23 bearing reference number EPS
dated 13/9/2022 and no other. The records of Panchayat indicate that no other document is produced by Vinaya Developers India Private Media LLP in support of ownership title of the property being Plot B, survey number 117/1 A of Village Sankwal, Malamoga, Goa. Expect the deal of sale executed between Anand Chandra Bose and Ms. Neha Anand Bose in favor of Vinaya Developers India Private Limited, executed to the Salvation of Vasco da Gama on 12 July 2020 under registration of 12848/26 and 2282 book number 1 volume number 113 dated 1/14/7/2000 claim ownership of the supplemental plot B survey number 117/1 A of Village. आता इलेक्टेड मेंबर गार्बेज टॅक्स म्हणजे लिगली डॉक्युमेंट आम्ही पंचायतीने दिला म्हणून ते आम्ही स्टार्ट केलं. आता तुझे पॉईंट बरं की यू आर टेलिंग दॅट आम्ही घराघरांनी पोषण करपाचे आणि आम्ही वार्ड नंबर 4 म्हणजे 3 पॉइंट होता हांव डिस्कस करपाक कित्याक हांव पयलीं खूब ग्रामसभा जावन थोडे फुडें दिलो. म्हाका जाणून घेवपाक जाय 6 नंबर वार्डा आमच्या केसवर फर्स्ट कंपनी म्हणल्यार नॅशनल हायवे जी आसा फॅटल एक्सिडेंट खूब जाता तेजी लिमीट 100 आसा. हांव कितें रिक्वेस्ट करता पंचायतीक PWD मेळोन खंय तरी हेजेर एक सोल्युशन काडपाचें की ते फॅटल एक्सिडेंट जाता ते मातशें तेजेर एक पॉयंट. सेकंड पॉयंट वार्ड नंबर 6 जे आमचे पंच ना हांगा तेकाय करपाचो 2.5 वर्सां तुमी रेडी वाराचे नाल पडलो तेजेर खंय तरी अजुनी कांय एक वोट जाय तेजे पंचायतीचे अजुनी तेजेर खंय तरी कांय हे घेवल्लें म्हाका दिसना ते तुमी आमकां कितें तरी सांगचें. थर्ड पॉयंट सुधीर हांव सांगता एक 2012 एक रिटेनिंग हाऊस बांदली उपासनगर म्हणजे एकता हाऊसी फुडें ती कितल्यानी इस्टिमेटी म्हाजे कडेन आसा सगळें आमचे सगळें क्लियर करपाक शकता. पूण ती रिटेनिंग हॉल बांदून दवरल्या ती बेस्ट तिचो वायट एलिफंट जाल्लो आसा. हांव कितें तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता कित्याक तुमी काम करता म्हाकाय खबर आसा त्या रिटेनिंग हॉला भितर एक तर जॉगिंग पार्क करात नाजाल्यार भुरग्यांक आसा तो उपासनगर ग्रावंड आसा सगळे भुरग्यांक भितर ते एक ग्रावंड व्हॉलीबॉल किंवा बॅडमिंटन कोर्ट करपाक तुमी एक इनिशिएटीव घेयात हें म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. सेक्रेटरी लॉकडाऊन आता म्हणलं ते रस्तो फोडला हे फोडला ते फोडला ओके सर आता सध्याक डेंगू लागत डेंगू लागून एक मुसकडी आणि फगी हे तुम्ही सामके इनिशिएटीव घेवपाक जाय प्रायोरिटीचेर घ्या हे माझे रिक्वेस्ट. तशेंच सुनील आमचो ओके मुसकडी करा परत करा. आणि एक माझो मेन पॉइंट जे सिवरेज लाईनीक लागून हांव तुमकां ब्रेक केलो कित्याक सिवरेज लाईनीचो सेपरेट आणि आमचे थंय सिवरेजचो 2 मिटराचो हे आसा ते रॉकी एरिया आसा. म्हाजें एक रिक्वेस्ट आसा म्हाज्या बिल्डिंगेच्यान जी पळय सिवरेज लायन तांकां गेला म्हाका इफेक्ट जाता जी कॉलनी आसा पळय L38 तांकां इफेक्ट जाता. इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक क्लिनिंग करपाक. सो हांव एक रिक्वेस्ट करता तुमी जर म्हाका सपोर्ट करात हांव तुमचे बरोबर फुल्ली हँड येता की ते सिवरेज लायनीक खंय तरी आमी सोपीट मारून घेता हांवें हावजींग बोर्डा कडेन सोडून 1,40,000 सोपीट मारून घेतला. सो ते सोपीटाक ती फूल आसा. सो आमी एक एडिशनल इफ यू आर गिविंग सपोर्ट टू अस आमी अनेक सोपीट मारून ताचे भितर लोकांक त्रास जायना असो आमी करया हें हांव तुमचे कडेन मागता हें हांव म्हाजी दोन पळयता. धन्यवाद. गांवांत आतां तुमी पयल्यार भरपूर इश्यू येतले गांवांत हांव कितें कम्युनल भरपूर इश्यू दिवपाक लागलेले आतां हिंगा सेम आतां गांवांत आतां आज ग्रामसभान आमचे एक इश्यू येयले की येल्लामा देवीचे एक इश्यू येयले आनी येल्लामा देवीचे हांव कितें म्हणटा पयलीं जे येल्लामा देवीचे कमिटी आशिल्ले लोक
आसा भरपूर लोक पयलींचे आसा ते ओल्ड अजूनही आसा ते आनी म्हाका खबर आहा केन्ना की अरावंड 40 years बॅक ते देवळान वयताले वर्सान एक फावटी जात्रा जाताले लोक थिंगा चलोन वयताले आतां कितें जालें ते देवूळ थिंगा जे आसा पळय ती एक प्रायव्हेट प्रॉपर्टी कडेन ते एक ओनर प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे ते एक देवळात एक प्रायव्हेट आणि ते बाकीचे दुसरे तिथून एंट्री मारतात ते एक प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे तिथून कितें आमच्या सायडीचेर आमी कितें करपाचें आमी केलें आमी डायरेक्ट कोणाच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन वचून बाबा तुजे आमकां वाट दी म्हणून सांगपाक जायना न्हू लिगली जायना सपोज म्हाजे प्रॉपर्टीन कोणी सपोज एक देवूळ आसा समज आनी म्हाका जाय तशें हांव पुजा करता म्हाजे प्रॉपर्टीन सपोज दुसरे नाल्यार एक देवूळ नाल्यार मस्जिद आसूं नाल्यार चर्च आसूं चॅपल आसूं म्हाजे प्रॉपर्टी कितें हांव तेजे पुजा करता कोणाक म्हाका फोर्सफुली कितें करपाक जायना सो ते चिंतून आमी आमचे सायडीच्यान पंचायती सायडीच्यान कोणाक हेल्प करपाचें कितें प्रॉपर्टी नाका बरे भशेन कितें करपाचें आमी ऑलरेडी तांकां लेटर सुद्दां केला मागीर हांच्यानी एक प्रपोजल मांडलें की तुमी आनीक फावटी रिक्वेस्ट करपाचें ओके बरें म्हणलें आमी आनीक रिक्वेस्ट तांकां आनीक रिक्वेस्ट आमच्या सायडीच्यान पंचायत सायडीच्यान रिक्वेस्ट लेटर धाडटा जाता तांकां वाट दिवपाक लागून आमी ओनली वी कॅन हेल्प देम ओनली बाय एक ते कमिटी आसा पळय ते आसा लोक देवूळ जे वर्सान एक फावटी जात्रा करता तांकां आमी इतलें करपाक जाता की वी कॅन रिक्वेस्ट ओनली द प्रॉपर्टी ओनर वी कॅन फोर्सफुली डू एनीथींग टू देम आमी एक डिसिजन घेतलो एज अ डेप्युटी सरपंच म्हणून म्हाजें एकूच मनान आशिल्लें की एव्हरी पंचायतीन हांवें पयलें आसतलो की पंचायतीन ग्रामसभा एक कडेन जाता एकूच कडेन जाता आनी कितें रेग्युलर आसता सपोज कोणाक ग्रामसभा करपाचें ना 3-4 जाण फिक्स आसता ग्रामसभा बंद करपाक लागून इश्यू करपाक लागून आवाज करपाक हुश घालपाक लागून पण हांवें कितें प्लॅन केलें लोकांक आतां आमचे तुमी पयलें आसतलें आमचें सांकवाळ गांव म्हणल्यार इतलें व्हडलो गांव हे गांवान आमचे म्हाका दिसता अरावंड 17,000 वोटर्स आहा आनी 17,000 वोटर्स आमी पंचायतीन ग्रामसभा पयले आसता कितले आसता 10 जाण 20 जाण 30 नाल्यार 40 जाण 20 जाण आसता ना 30 जाण आसतात पण तितून आसता 30 ते 40 जाणां भितर 15 जाण कितें करपाचें फकत आवाज करपाचें आनी ग्रामसभा बंद उडयपाचें तांकां कामां जाल्लें नाका तांकां फकत इश्यू करपाचें जाय ताका लागून हांवें डिसिजन हांवें एक्टेंड करूं ना हांवें एज अ डेप्युटी सरपंच बाकी सगळे म्हाजे 5 मेंबर्स सगळे वांगडा जावन आमी कितें केलां लोकांक कळपाक ग्रामसभा म्हणल्यार कितें लोकांक म्हयन्यान 3 फावटी वर्साक म्हयन्याक 3 म्हयन्या पर एक फावटी ग्रामसभा येता आनी लोकांक आपले इश्यू मांडपाचे एक टायम मेळटा तांकां ग्रामसभा म्हणल्यार लोकांक इश्यूज आसता लोकांक गांवाचे कितें डेव्हलपमेंटाचे तांकां एक टायम मेळटा संदी मेळटा तांकां ते टायमार तांकां काडटा पण असले कारणां लागून ते काम ग्रामसभा जायना आनी बंद जाता ताका लागून हांवें एक डिसायड केल्लें की एव्हरी वार्डांनी 11 वार्डांनी हांव आतां हे 2 वार्डान जाले आमचे आतां म्हाका दिसता वॉर्ड नंबर 8 आनी 9 8 आनी 9च्या जाग्याचेर आमी ग्रामसभा केल्या नेक्स्ट टायम आनी खंय करतलो कितें आमचे सद्या पळोवपाक गेल्यार आमचे पंचायत घर सुद्दां आमचे कडेन आमी रेंटेड रावता लास्ट टायम ग्रामसभा जेन्ना जाल्ल्या थिंगा एक व्हडलो इश्यू केले लोकांनी कितें फॅमिली रावता रेंटेड आमी रेंटेड प्रिमायसीन सकयल तांचे पार्किंगान आमी जेन्ना ग्रामसभा घेतले व्हडलो इश्यू केलो लोकांनी आनी ते गेल्या कारणान ते इवन ते बिल्डरान आमकां लेटर केलें की बाबा तुमी नेक्स्ट टायम करनाका हिंगा नाल्यार तुमी पंचायत सुद्दां खाली कर ताका लागून आमी मनान करतलो कितें आमकां आतां पंचायत घर ना त्या पंचायत घराचे आमचे सगळे 1-2 म्हयने भितर आमचे इनॉग्रेशन जावपाचें ऑलरेडी ते टेंडराचेर आसा 12.5 कोटीचे आमचे पंचायत घर जावपाचें ते हिशोबान आमी कितें एक फावटी पंचायत घर जालें की आमचे कडेन बरें हॉल आसतलो तेन्ना म्हण लोकांक आमी आमचे न्यू आमी हे काडून सोदलें की आमचे पंचायती सगळे डिस्कस करून की आमी सगळे गांवांनी ग्रामसभा एवरी वॉर्ड वायज करूया लोकांक कळपा जाय लोक येवपा जाय ग्रामसभा म्हणल्यार कितें आनी लोकांचे हिंगा काम लोकांचे कितें कामां पेंडींग आहा ते आमचे फुडें मांडपा जाय आनी मागीर कितें म्हणटा बाकीचे 5 मेंबर्स आसता पळय एज अ डेप्युटी सरपंच नाल्यार सरपंचा कडेन एकट्या कडेन कामां जायना बाकीचे 5 मेंबर्स आहा पळय ते इनिशिएटीव घेवपाक आपल्या वाड्यान काम करपाक लाग तेन्ना ते कामां जातले ताका लागून बाकीचे मेंबर्स आहा पळय आमचे बाकी मेंबर 11 मेंबरांक हांव रिक्वेस्ट करता तुमी तुमच्या वाडा आतां ग्रामसभा जाल्या लोकांनी खूब तुमच्या वाड्याचे आसतलो म्हाज्या वाड्याचे आसतलो सगळ्यांनी खूब इश्यूज मांडलेले आसा ते आमी रेजोल्युशन घेतलेले आसा रेजोल्युशन घेता आमी आतां आमचे बॉडी मिटींग आसतलो की तेजे फुडें आमी फुडें जाता पण हांव कितें म्हणटा बाकीचे मेंबर्स जे आहा ते आपल्या वाड्यान कितें तरी कसले तरी कामाचें कितें घेतलें रेजोल्युशन घेतलें तुमी ते फॉलोअप करया आनी गांवान बरेंपण कितें तरी बरें करया कित्याक आमचे कडेन पयशे आसा बेश्टे एलिगेशन करता आतां कितें तुमकां खबर आसा फेसबूक इंस्टाग्राम कॉमन जाल्ल्या कितले तरी म्हाका दिसता बिझनेस जाल्ले तेंगेले बिझनेसान कितें येता विडियोज करता आनी सांगता हेणी चोरले हेणी गेले तेंका एक बिझनेस जाले ते काम धंदो ना हांव कितें म्हणटा म्हाका खबर हांवें कितें केलें हांव चोर जाल्यार चोर हांव चोरी करून म्हाका खबर आहा न्हू हा बेश्टे कोणाचें एलिगेशन करता तुमी कितें आशिल्लें पयलीं तें चिंतपा जाय तुमी एलिगेशन जेन्ना फेसबुकाचेर विडियो करता आनी घालता तुमी चिंतपा जाय तुमी पयलीं कितें आशिल्लें तुमचें बॅकग्रावंड कितें आहा मागीर लोकांचें एलिगेशन तेन्ना त्या गांवाचें कितें तरी बरेंपण करा बेश्टे फेसबूक आसा म्हणून नाल्यार इंस्टाग्राम बेश्टे विडियो करनाका व्हायरल करनाका कितें गांवाचें बरेंपण चिंता तुमकां सगळें हांव रिक्वेस्ट करता गांवाच्या लोकांक तुमी इतले विडियो करून कितें गांवान कितें डेव्हलपमेंट केला केन्ना कितें तरी केलें आतां एक ग्रामसभा करपा लागून कितलो इश्यू केल्ले आमी सकयल आनी वयर अरे बाबा गांवान एक गांव आहे सांकवाळ गांव तुमी डिवायड करपाक पळयनाका तुमी हे चिंतनाका कंटिन्यू हिंगा आमी नेक्स्ट टायम आनी खंयच्या वाड्यान ग्रामसभा करतलो गांव डिवायड करनाका आमकां सगळ्या गांवाच्या लोकांचें बरेंपण जाय गांवाचें बरें चिंता कित्याक हांव आतां हिंगा ग्रामसभा केला अरे 13,000 वोटर्स आमचे हिंगा हे एरियेन
अरे एकूच सांगोळ विलेजीन पडटा आम्ही भायर खंय घेवना ज्युडिशन सोडून खंय घेवना गांवांतूच घेतल्या न्हू लोकां मदीं हांव लोकांक सांगपाक वयता आम्ही बरे भाशेन एक रावया आनी एकट्याच्या डेप्युटी सरपंचाचें सोडनाका काम करून गांवांत डेव्हलपमेंट जातली म्हाज्या पावरान कितें हांव करतलो म्हाका जाता इतलें काम करतलो तुमी भायर मूव करपाचें काम मागीर आसता तुमी पण प्रपोजल घेवन या आनी फुडें या आनी बरें काम करया आमी सोंपपाचो एक बरो इश्यू येयला कितें प्रेमानंद म्हणून एक सरपंच आमचो गांवचो आनी बरो पयलीं सरपंच 2-3 टायम सरपंच जाल्लो मनीस आनी ताका एक्सपिरियन्स आसा लास्ट टायम सुद्दां ग्रामसभेत ताणें ते इश्यू केलेले आमी कितें प्लॅन केला ताका आमी चेअरमॅन करुया आनी ताकाच फुडें सरपाचें ताका संदी दिवपाची कितें तो कितें तरी गांवांत कितें सोपो कलेक्शनान आमचें कितें रेव्हेन्यू येवनी आमचें कित्याक आमी इतले पयशे मोडटा गार्बेजचे प्लस आनी एकल्यान रामगोपाल यादव म्हणून एकल्यान एक इश्यू काडलेले कितें आमी हाऊस टू हाऊस कलेक्शन करुया ते सुद्दां आमी इतले आमी केन्ना करून हांव कितें ते सुद्दां आमी कितें पंचायती कितें रेव्हेन्यू येवपाची एक आयडिया तेंच्यांनी हाडल्या आमी कितें गार्बेज आमी इतले पयशे मोडटा ते सुद्दां आमी एक प्रपोजल घेतलेले आतां बॉडी मिटिंगेन आमी प्रपोजल घाली आनी कितें पास करून फुडें सरपाचें प्लॅनिंग केलें आनी दुसरें म्हणल्यार आनी एकल्यान एक डिमांडाचे एक इश्यू येयल्या कितें ते अरावंड 15 मिटर डीप तेंच्यांनी खणलेले आसा आमी ऑलरेडी तांकां स्टॉप नोटीस जाल्यार सगळे धाडलेले पण आतां तेंच्यांनी रातचें काम करचें कितें सायडीन व्हडलो बिल्डिंगाक आनी ते 15 मिटर डीप तेंच्यांनी हे केल्लें एक्स्कावेशन केल्लें ताका लागून तांकां आमी ऑलरेडी स्टॉप नोटीस धाडलेले आहा आनी इन फ्युचर तांकां तेंच्यांनी मांडलें की आमचे फुडें बाकीचे थिंगा सगळे ते लोक रावता थिंगाचे रहिवासी तेंच्यांनी मांडलें की ते कामां स्टॉप करपाचें ताका लागून ते सुद्दां आमी मांडून घेतले तर नेक्स्ट बॉडी मिटींग आमी करून ते तांकां रिटर्न करपाचें प्लॅनिंग करता Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.